rise to support today's demand listed in the order. Speaker sir, speaking on school education, आमची स्कूल एड्युकेशन म्हणजे आमचे गोंयान नंबर 1 आहा आणि याचो क्रेडिट जो आहा स्पीकर सर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा which has got a very unique scheme of supporting all the schools, whether it is आमचे Diocesan Society of Education or Archdiocese Board of Education, हे सगळे बाकीचे स्कूलांक जे ग्रांट इन एड टीचर्स दिता आणि ह्यो टीचरी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिकयता. याच्या खातीर आमचे एड्युकेशन लेवल जे आहा हे गोंयान बरेच वयर आहा आणि वी आर वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट. म्हणजे केरला म्हणटाली वन्स अपॉन अ टाइम, आमचे गोंया लिटरेट स्टेट आहा नंबर 1. आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज लुकिंग at this all the institutions very minutely. His team is monitoring. पण माझो एक रिक्वेस्ट हा स्पीकर सर आणि म्हाका दिसता सगळे आमदार मानतले, हे जे पोस्ट जे आहा जे टीचरींचे पोस्ट, हे पोस्ट एवरी इयर जेन्ना टीचर रिटायर जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां दिवपाक जाय, ऑटोमॅटिकली दिवपाक जाय. म्हणजे वन्स अ पोस्ट इज रिटायर्ड, अ टीचर इज रिटायर्ड, परमनंट टीचर ती तो परमनंट पोस्ट येवपाक जाय. तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट म्हणून येता, कॉन्ट्रॅक्ट. हे डायरेक्टर एड्युकेशन लेटर बरयता, यू आर हियर बाय गिवन एनओसी टू अपॉइंट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. एप्लिकेशन कितें आसता स्पीकर सर? एप्लिकेशन फ्रॉम द स्कूल इज फॉर परमनंट टीचर, वेदर इट इज डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन और वेदर इट इज एनी अदर स्कूल. तेंचे लेटर येता फॉर परमनंट, पण वयता कॉन्ट्रॅक्च्युअल. मागीर तितून कितें जाता, अपॉइंटमेंटाक मातसो त्रास जाता. न्यू टीचर जी अपॉइंटमेंट जाता ती आनीक दुसऱ्या स्कुलांनी ट्राय करपाक लागता, तिजे अटेन्शन ऑल द टाइम ऑन द स्टुडंट्स आसना. आय एम सेइंग दॅट वी हॅव टू होल हार्टेडली सपोर्ट दीस इन्स्टिट्यूशन्स. आमची भुरगीं जर तर वयर सरपाक जाय, तेणी बरे मार्क्स हाडपाक जाय, बरें एड्युकेशन करून तेणी खंय तरी वयल्या पोजिशनार वचून रावपाक जाय. गोंयान तेणी इंडस्ट्री स्टार्ट करपाक जाय, गोंयान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिझनेस स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार आमची भुरगीं धाकटी आसतनासून हुशार आसपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आहा स्कुलांनी. सीएम सपोर्ट करता, पण खुबशे प्रॉब्लेम आयज आमी तुमी आयज सगळ्या भुरग्यांक गोंयच्या, तुका हांव खऱ्यांनीच थँक्यू म्हणटा, ऑनरेबल स्पीकराक थँक्यू म्हणटा, तुवें आख्खे गोंयच्या स्कुलाच्या भुरग्यांक हिंगा हाडले दाखोवपाक की आमचे असेंब्ली कशी चलता, आमी डिबेट कशें करता, तेणी कशें हुशार जावचे ते तुवें एक तांकां बरो एग्जाम्पल दिलो आनी तुवें सगळ्यांक एनओसी दिल्यो, सगळ्यांक हाडटा. आमी आतां पळयला कितलेशेच भुरगीं ह्या सभागृहान येता, पण तांकां जो ट्रान्सपोर्ट आहा हो प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट घेवन येतात ती स्पीकर सर. खुबशे जाण प्रायव्हेट, थोड्यांचे स्कुलार जे आदी बाल रथ म्हणून बसी दिल्ल्यो त्यो येता, पण मॅक्सिमम आहा ते प्रायव्हेट बसी घेवन येता. हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन अशें तुवें चॅक करपाची गरज आहा. Don't leave any school out, because every school is important to the state of Goa. Every school is important for educational purpose. सगळ्या स्कुलांक जे कोणाक बशी जायो, कोणाक रिप्लेस करपाक जाय बशी, कित्याक आदल्यो बशी जाल्ल्यो आहा त्यो व्हेरी ओल्ड बसीस, आणि त्या स्कुलांक तूं ते बशी दी. आणि तितून हांव सांगता तुका की जे मायन्स डिपार्टमेंट आयज आमी जे उलोवपाचे मायन्स, ह्या मायन्सांसून पयशे येवंक शकता, हितून भरपूर पयशे येवंक शकता. जे शॉर्टफॉल आहा हे बशी दिवपाक जो तर सीएम म्हणत टप्प्या टप्प्यांनी दिवया ना, एकदाच हाडूंक जाता. मायन्साचेर उलयता हांव आनी मागीर परत एड्युकेशनाचेर. मायन्साचेर कित्याक उलयता, पयशे जाय. स्पीकर सर 10 वर्सां जालीं, 10 इयर्स आयज ह्या सभागृहान आमी डिबेट केल्ली की आमचे मायनिंग बॅन आमी कित्याक करतात. ह्याच सभागृहान बॅन हाडलें. आमचो बाब सुभाष फळदेसाय आहलो, आमचो काबराल बाब आहलो, बाकीचे सगळे आहले, तुम्ही आहले स्पीकर सर, आणि तुम्ही वचून हिंगा आवाज उठयलो. दो युवर मिनिस्टर, पण तुम्ही आवाज उठयलो की मायनिंग बंद जावचे न्हू म्हणून. त्या दिसासून मायनिंग बंद जाले. 50 मिलियन टन स्पीकर सर, 50 मिलियन टन्स वॉज गेटिंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा, विच मागीर फायनली जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जाले की आमी सांगले 20 मिलियन टन्स परमिसेबल लिमिट, ते आयज 2.5 मिलियन टन बसून जायना स्पीकर सर. 2.5. हांव कित्याक उलयता, डम्स आमचे कडेन कितले आहा स्पीकर सर? हाऊ मेनी डम्स आर देर इन द स्टेट ऑफ गोवा? स्पीकर सर आमकां हेची स्टडी करपाची गरज आहा. हे मायनिंग जर आमी स्टार्ट करिना जाल्यार जो आमचो रुरल गोवा आहा त्या भागातले लोक जे आहा
जे हे मायनिंगान 4 पैसे जोडटाले ते स्लोली तेंचे ठप्प करून सगळो धंदो बंद जाला. वेदर तो व्यवसाय आसूं, कोण चिकन शाकोती विकतालो थिंगा, कोण आपलो आनी कसलो बिझनेस करतालो, कोण टायरांचे बिझनेस करतालो, कोण मेकॅनिक आहलो, कोण आनी कसलो ग्रॉसरी स्टोर खूब आहले, ते सगळे बंद पडलेले आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका अशें दिसता की मायनिंग हाजेर सीएमान आनीक इंट्रस्ट दिवपाची गरज आहा. आमी आयज पळयला आमी 20 डिमांड्स आयज उलयता स्पीकर सर. 20 डिमांड्स म्हाका 10 मिनटां दी उलोवपाक, 5 मिनटां जाल्या. 20 डिमांड्स आयज, काल सीएमान 26 डिमांड्स उलयल्या, 46 जाले. आनी मागीर भाव अलेक्स आनीक 4 डिमांड, म्हणजे 50 डिमांड्साचेर सीएम उलयता. हांव कित्याक उलयता हे स्पीकर सर? चीफ मिनिस्टर आमचो, पूण 50 डिमांड जेन्ना सीएम आन्सर दिता, ही स्मार्ट, ही इंटेलिजंट, देवाचे ब्लेसिंग आहा तेजेर. पूण स्पीकर सर खंय तरी मायनिंगाचेर अन्याय जाता स्पीकर सर. मायनिंगाचेर आमी जे एश्युरन्स दिल्ले, ह्या हावजान एश्युरन्स दिल्ले, ह्या सभागृहाचे कितकेशेच मेंबरांक एश्युरन्स दिल्ले की आमी फुल स्विंग मायनिंग चालू करतले म्हणून, ते अजूनही जावंक ना. जाला तुम्ही सांगते आयज सगळ्यांनी उलोवपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी सीएमान तेजेर इंट्रस्ट दिवपाची गरज आहा की हे आपले जे लोक आहले ते डिपेंडंट आहले, मायनिंगाचेर डिपेंडंट, वेगवेगळो व्यवसाय तेंचो. कोण भरपूर 100-200 जेवणां दितालो स्पीकर. हांव ते सायडीन वचपी मनीस, सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ते वाटेन रेग्युलर वचपी मनीस. आमची थिंगासर धाकटुली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहली टू मेक टेराकोटा पॉट्स. आमी ते सायडीन रेग्युलर वचपी. ते सायडीन खानावळी सगळे बंद पडलेले आहा स्पीकर सर. आनी आता जर तर मायनिंग चालू आहा जाल्यार हेणी मशिनरी जी आहा ही भायली हाडलेली आहा, भायली मशिनरी हाडलेली. आमच्या गोंयकाराची मशिनरी यूज करपाची गरज आहा. कोण तरी एकट्याचे कोणाचे नाव लायता आनी तो कोण भायली मशिनरी यूज करता. आमचे गोवन्स, आमचे ट्रक्स, आमचो व्यवसाय जावपाक जाय, आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय स्पीकर सर. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनीक इंट्रस्ट दिवपाची गरज आहा हेचेर. ही कॅनॉट हॅव ऑल द लोड ऑन हिम अलोन. He has to distribute the load and see that the mining gets the required attention. Speaker sir, हेच पैसे, हेच मायनिंगाचे पैसे घेवन स्कुलाक भरपूर आमकां बशी दिवंक जाता. म्हाका दिसता स्कुलांनी आनी खुबशे प्रॉब्लेम आहा. तांकां प्लेग्रावंड ना, खुबशे स्कुलांत प्लेग्रावंड ना, तांकां कॉमन प्लेग्रावंड दिवपाची गरज आहा. कॉमन प्लेग्रावंड ना आमचे कडेन. आमच्या सिटीन बसून एक कॉमन प्लेग्रावंडाची गरज आहा. 1-2 स्कुलां कडेन प्लेग्रावंड आहा, बाकीच्या कडेन ना. पण तांकां प्लेग्रावंड जर दितलो जाल्यार गव्हर्नमेंटान जागो एक्वायर करून तो डेव्हलप करपाची गरज आनी तांकां दिवपाची गरज आहा. खुबशे स्कुलांनी अशें म्हाका दिसता की जे हे टेक्निकल एड्युकेशन आमी मागीर स्टार्ट करता ते पयलीं स्टार्ट करपाची गरज आहा, फ्रॉम स्कूल लेवल ऑनवर्ड्स, 9th and 10th. आनी तितून जी भुरगीं हुशार आहा तांकां तितून ते घालपाक जाता वोकेशनल ट्रेनिंग कळ्ळें. आनी दे कॅन स्टार्ट आफ्टर 12th स्टँडर्ड, दे कॅन स्टार्ट बिझनेसीस ऑन देअर ओन. आयज आमी 145 crore population of India, we are looking at that. 145 crore इतली भुरगीं जी ही शिकता, कोण 12 जाता, कोण टेक्निकल एड्युकेशनाक वयता, कोण हायर एड्युकेशनाक वयता, कोण डॉक्टर जावंक वयता. पण बाकीचे भुरग्यांचे कितें स्पीकर सर? हाऊ आर दे गोइंग टू कोप अप? 145 crore population of India. आमकां आयज भुरगीं स्पीकर सर बिझनेसमॅन, बिझनेस वुमन जावपाची गरज. वी हॅव टू क्रिएट जॉब्स. Somebody will have to bail the cat to become a businesswoman and businessman, so that they can create 100 jobs, 200 jobs, 50 jobs, 20 jobs. हे म्हाका दिसता आयज करपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव आनीक उलोवपाचे खूब आहा स्पीकर सर, पण हांव इतलेच मागूंक सोदता की टेक्निकल एड्युकेशनान आनीक जोर दिवपाची गरज आहा. कित्याक दीस टेक्निकल एड्युकेशन इज प्रिपेरिंग आवर यूथ, म्हणजे प्रिपेरिंग आवर यूथ, boys and girls, for jobs to start in the future. Speaker sir, it is the most important thing as far as science and modern technology is concerned. म्हणजे हेच टेक्नॉलॉजीन आमचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जो नॉर्थ गोवाचो आहा आनी साऊथ गोवाचो आहा वो आमी केलो स्पीकर सर. आनी तितून जॉब क्रिएट केले. 200 jobs आर क्रिएटेड इनसाइड. अशें म्हाका दिसता टेक्नॉलॉजी ह्या भुरग्यांच्या तकलेन घालपाची गरज आहा. सम पीपल हू कॅन गो फॉर टेक्निकल एड्युकेशन एंड दे कॅन बी इंजिनियर्स ओवर देयर. हे जे डिप्लोमा कोर्सीस आहा हितून मॉडर्न जे वस्तू आहा त्यो शिकोवपाची गरज आहा. मॉडर्न वस्तू जे आहा त्यो शिकोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर एका हितूनच उलयता, सिव्हिल एव्हिएशनाचेर उलोवन सोंपयता.
सिव्हिल एव्हिएशन एकूच मिनटान सिव्हिल एव्हिएशनाचे आमी तेतूंत उलयल्ले आहा स्पीकर सर आमकां जे सिव्हिल एव्हिएशनाचे हे आहा जे वेगवेगळे दोनूय एअरपोर्ट आहा हे आमकां एश्युरन्स दिला की आमचो दाबोलीचो एअरपोर्ट चालू उरतलो पूण तेचेर ह्या एअरपोर्टाचेर जे फ्लायट्स येताले ते खूप कमी जाल्ले आहा आता ते बॅलन्स कशें करतले ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज सांगुनी आणि हो डिपार्टमेंट हो अत्यंत इम्पॉर्टंट आहा साऊथ गोवाच्या लोकांक आनी तशें नॉर्थ गोवाच्या लोकांक आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट थिंगा भायर एअरपोर्टाचे भितर वयताना एक बूथ घातलेलो आहा स्पीकर सर बूथ which they had said we are going to charge for all the taxi and the other vehicles ह्यो बूथ चालू जावंक पारना कित्याक आमी जर तर पयशे दिवपाक लागले एअरपोर्टार वचपाक पयलींच भायलो बूथ हो आतां तो जाल्यार आमकां अन्याय जातलो स्पीकर सर हे सांगून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर.